आनी तावरो हांचे हांगासर सादर जावं कारण जाल्ले जावन आसात हे मांड सुबाण संस्थ्याक आमी चेपे व्हंकलता. हाचे अध्यक्ष आसात बाबू लुईजे पिंत, संगदस बाब एरिगोजेर आनी तांच्या सगळ्या पंगडाक आमी आभारी आसा. देव बरें करूं म्हणटा. तुमचे 2 ताळयो ह्या सगळ्या पंगडाक आमी अर्पण करता. असेच सबार कलाकारांक तांणी मोठो सांगात दिला, कलाकारांक तांणी व्हंकलला वावर दिला. ह्या बऱ्या मनाच्या व्यक्तींक आमी चेपे व्हंकलता. देव तांकां बरें करूं म्हणटा. एक पटी अशेंच एका मेस्त्रीन किट्टू लागीं सवाल केले, किट्टो काल आनी बोरू इस्काला कितें येवनाय रे? देखून किट्टू म्हणटा, सर पोरू पोरच्या दिसा म्हजी चाड्डी उमळूंक गेली सर, तशी इस्काला येवंक जावना. मागीर काल कित्याक येवनाय रे? काल कित्याक म्हळ्यार इस्काला येवच्या वाटेर तुमच्या घरा लागीं तंतेर तुमची चाड्डी उमळूंक गेल्ली पळयली हांवें. तशें तुमी येनात म्हण चिंतून हांव तेंच फाटीत गेलो सर म्हणलो. कितें जावं संवसारांत मोगाक आशे नातली व्यक्तींच नात. ते धाकटुलें भुरगें जावं तरणाटे जावं वडिलां जावं मोगाक आशेतात. तर हांगासर एक चली एका चलयेच्या मोगार पडल्या. त्या चलयाक आपण असो करी जाय, ताका आपल्या गोपान वेगी जाय, ताका पोशूय जाय, मोग करी जाय अशी सबार आशा ताच्या काळजांत आसा, मोनांत आसात. असले एक सोबीत पद हांगासर बाबराणीक रास्तान लिखलां आनी हें गांवक हांगासर फुडें येता. भोव अपुरबायाची गांवपीण गांवान पालदनेची ती जावन आसा बाय लिझी फेर्नांडीस. लिझी जावन आसा आयच्या माणसोबाण 160वी म्हयन्याळी मानची. हांगासर विशेष उदयवाणी आनी थोड्या पेपरांनी आयचे ह्या संस्थे विशयान जायरात दिल्ले आसात. बाब एलियास फेर्नांडीस येदोळसांका हांगासर गौरवान तांकां मान केला. तांचे धर्मपतीन तांच्या खांद्याक हात दिवची, तांच्या वावरांत जायते वांदान आनी सबार कलाकारांक पशेवची हे मोगाळ कुटुंब तांचे जावन आसा. तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी बाय लिझी तुका मोगाचो स्वागत.
पसरता शीतल तडवारे बोवारी वाढता उल्हासच्या काळजात भरून येता उघडाच काढताना मोगा बागी ओघता चिंतनातल्या घडी मेळ्ळी म्हाका तुजे शिवाय आनी दुसरो नाका गोपान तुगे म्हाका सांडे नाका लग्नान तुजी संचार राखता सुका चिंतनातल्या घडी मेळ्ळी म्हाका तुजे शिवाय आनी दुसरो नाका गोपान तुगे म्हाका सांडे नाका लग्नान तुजी संचार राखता सुका हाती तुजो मोगा मुज्या दादोस तूं तर म्हाका स्पर्शान तुज्या पृथ्वी राती चंद्र पसरता शीतल तणवारे बोवारी वाळटा उल्हासच्या काळजात भरून येता उगडास काढताना मोगा बागी ओघता मोगचनो हे सोबेत पद हांगासर नाचाद्वारे नाच सुबान ताणें सदर केलां आनी ह्या पदाक कोरियोग्राफी केल्या मिसेस सोनाल डिक्रूज ते जावन आसा आवेलाची धर्मपतीन फामाद कोरियोग्राफर तांकां एक दोन ताळयो सवाल दिया दोगांयकी बोवा परवायाची तारां ती आमच्या समाजाची जावन आसात आमी हांगासर गौरवान मान करूं आशयता हांगासर हांव फुडें आपयतां ह्या मानसोबाण संस्थेचे गुरकार वडील बाबेरीक अझेरियो तांणी दाय करून मुखार येवन फुलांचो तुरो घेवन बाबा एंटनी तावरोतान मान स्विकार केजे म्हण आमची आशा आसा मानेस लुवीचे पिंत बाब लुवीचे पिंत तुमी दाय करून सांगता फुडें येवंक म्हणची विनंती आसा स्टाने अलवारीस हांगासर ते मान स्विकार करतात ताळयांच्या आवाजा संगी आमी शुभाशय पठयता तांकां देव बरें करूं आनी सांगतास रॉनी क्रासाक हांगासर मोठ्यान सहकार दिला मनीस फ्रांसीस कुटिना फोनेर फिरगेजीचे उपाध्यक्ष आनी सांगतास तांचे धर्मपतीन आसा मिसेस जसिंता कुटिना मंजनाडी पंचायतीची अध्यक्षीण तांणी दोगांयनी फुडें येवन हांगासर बाब रॉनी क्रास तावन मान स्विकार करी जाय अशी आमची आशा आसा देव बरें करूं हांव फुडें वेता दिसान दीस जाहिरात पत्रांनी टीव्ही माध्यमान आमी पळयता सबार कडेन बॉम्ब फुटलो जातीवाद कोमवाद एका जातीचेर अन्यकर जातीचो हल्लो असले सबार आमकां पळोवंक मेळटा आयकूंक मेळटा असले एक बेजाराचें गडीत घेवन एक सेंटिमेंटल हांगासर पद रचलां बाब रॉनी क्रास्तान आनी हें गांवक हांगासर फुडें येता बाब एंटनी तावरो
घडता किते संसारा ऐचार्या काळा स्वार्थानी मुसरा कोणी जला दिवसा घडता किते संसारा ऐचार्या काळा स्वार्थानी मुसरा कोणी जला दिवसा घडता किते संसारा संसाराच्या कोणशा सदाच वळता बिरांत का संसाराच्या कोणशा सदाच वळता बिरांत का द्वेषाचे रूप घेऊन आपल्या काळजा मनीस पेल्या सो जीव कथा द्वेषाचे रूप घेऊन आपल्या काळजा मनीस पेल्या सो जीव कथा घडता किते संसारा जगले सगळ्या राज करता कोणी येल सरते अखेर जाता कोम जगले सगळ्या राज करता कोणी येल सरते अखेर जाता अपराधी तो काय सुकून घेता निरपराधी काय सापडून पडता अपराधी तो काय सुकून घेता निरपराधी काय सापडून पडता घडता किते संसारा संसार मनुष्य औक्षमतना आपले ते दिरवे घेऊन सना संसार मनुष्य औक्षमतना आपले ते दिरवे घेऊन सना बोरे पण सांडून तू वेदना जीवन सार्थक जडते रावताना बोरे पण सांडून तू वेदना जीवन सार्थक जडते रावताना घडता किते संसारा
रे ह्या काळात स्वार्थानी मसरा दिसला दिवसा घडता की ते संसारा आयच्या रे ह्या काळात स्वार्थानी मसरा दिसला दिवसा घडता की ते संसारा देव बरें करूं एका कलाकाराक तुमी दिवच्यो ताळयो सुवर्त्यो देखून तुमकां हांव शाबासकी पटयतां काळजांत बोगणां स्वप्नां फुलतात तवळ मतींत एक वादळी उडटा मोगा मुखार तान बागयता थोडे फावटी मोग म्हणटाना जिवी बागयता खंय कित्याक थोडी मोग म्हणटा आसतना खावचें सोडटात खंय हें मलगड्यांनी पळयलां देखून आज हांगासर एक जोडें तांच्या मोगाक आशयतात